तुम्ही या नाही आमकां पोलीस स्टेशन दिसूंक जाय न्हू. तुम्ही त्या घरा रावतले तुम्ही त्या सायडीन तुम्ही पोलीस स्टेशनाक ताका हांगा हाड तेच्या हांगा हाड. कैंडल कैंडल दिवपाक जितेश भाई अटल भाई फायनल रावनी यांचे जायत ना यांचे फालतूपणा करता ती. अरे एकटो हांगा पळयता नौशाद फोटो झाले पुढे या कोण कोण आधी पुढे पुढे चल 5 एक काम कर तू स्टार्ट कर सगळ्यांक पयलीं देव बरें करूं म्हणटा तुमकां तशें मिडियाक सगळ्याक. कारण तुम्ही थोड्याच टायमान सगळे लोक लागीं जाले आनी जस्टीस मागपाक फुडें सरले. हे जस्टीस स्वता खातीर आनी कोणा खातीर न्हू, हे प्रत्येक फुडले पिळगे खातीर. आयज जे पिळगेक घडला ते फुडले पिळगेक घडचे न्हू म्हणून हो जस्टीस मागपाक येयल्ले आसा. कोणी कोणाचें कांय मागूंक ना, फक्त जस्टीस मागला, जस्टीस दिवचो म्हणून.
आमी जा पुलिसांक त्रास करिना ना पब्लिकाक त्रास करिना तारी कडल्यान चलत हांगा मेरेन पावले कोणें सांगचें आमी कोणाक त्रास केला म्हणून ट्रॅफिकूय आमी जाले आनी सगळी जबाबदारी ह्या लोकांनी घेतली आनी इथपर्यंत पावल्या हांगा यूथ आसात कोणा आवय बापायची भुरगीं आसात तशी आवय बापूय आसात सगळ्यांनी साथ दिल्लो आसा हे हेका सांगपाक म्हटलें हे जस्टिसाचेर पळोवपाचें आमी आनी कांय उलयना हे जाले 2 दीस अजून कितें घडलां कितें ना घडलां तें सगळ्यांनी पळयलां आनी सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा हांव गिरीश आज अख्ख्या गोंयभर लोकांक खबर आसा की कितें जालां तें एका म्हणजे तो जो सॅम्युअल बाब भुरगो आशिल्लो तो केन्नाच कोणाच्या वाटेक ना खंयच्याच हातून ताचें नांव नासतालें पूण तो जस्ट कारण जालो की तांच्या घरान इलेक्ट्रिकल काम जाल्लें म्हणून 1-2 कुडके तो घेवन थंय गेल्लो ताका कोणें ताजें काडलें आनी सोशल मिडियार फूल व्हायरल केलें ताका एम्बेरसमेंट जाली आनी सगळ्यांक चड आमकां दुख्ख जालें आनी राग ह्या गजालीचो आयलो की ताज्या फॅमिलीक परत मागीर पुलिसेनूय त्रास जाले तांकां सारकी एम्बेरसमेंट केली तो जेन्ना आमी केन्नाय न्याय मागूंक पुलिसेन वता तेन्ना FIR करच्या पयलीं ते सांगता की आमी पयलीं प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी करतले आनी मागीर गरज आसल्यार FIR करतले म्हणून सो पुलिसांनी प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी केली आनी तांकां कितें कळ्ळें की तो थंय ट्रक घेवन डंप करूंक गेल्लो म्हणून अरे तुमी जर प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी केल्या तुमकां कळटलें आशिल्लें की ताजो कांय व्हडलो गुन्यांव ना मागीर तुमी ताजेर FIR कशी रजिस्टर केली आनी आतां ऑटोप्सीन कळ्ळां की ताका कितें इंजरी आशिल्ली मागीर जर इंजरी ताका आसा जाल्यार जे पुलीस हांगा इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर आसा आनी बाकीच्या तांकां ताबडतोब सस्पेंड करूंक जाय जर अनबायस इन्क्वायरी जातली जाल्यार अनबायस जर इन्क्वायरी जातली जाल्यार तांकां SPन ताबडतोब एक्शन घेवन सस्पेंड करपाची गरज आसा जर थंय आसत जाल्यार ते फाल्यां ऑल्टर करतले भितर कितें कारण खरी कितें गजाल ती फॅमिलीक आनी सगळे हांगा जमल्या आनी सगळे म्हापशेकार न्ही तर गोंयभर लोकांक कळूंक जाय की खरें कितें घडलां ताजे बाबडीचेर अशें कित्याक परिस्थिती आयली की ताणें कित्या गजाली खातीर ताका सुसायड करचो पडलो एबेटमेंट टू सुसायड तांचेर रजिस्टर करूंक जाय जांच्या खातीर ताका जीव गमोवचो पडलो आज खरें जर जबाबदार आसत जाल्यार प्रशासन जबाबदार आसा ह्या सगळ्या हाका त्या भायर म्हापशेची म्युनिसिपालिटी जबाबदार आसा म्हापसा एक गार्बेज सिटी करून उडयल्या आनी आज तो असो उद्रेक जाला लोकांचो की त्या रागान बाबडो हो आतां अशे भुरगे बळी पडटा हाचो जबाबदार कोण हाचें मुख्य कारण कितें तर हांगचे जे पॉलिटिशियन आसा हांगचो MLA म्हण हांगची म्युनिसिपालिटी म्हण ही सारकी फेल्युअर जाल्ली आसा कंप्लीट अनसक्सेसफूल जाल्ली आसा तुमी जर गार्बेजचो प्रश्न सारको मिटयल्लो आज तुमी ताजी मिस्टेक म्हणटा हांव स्वताचें सुद्दां एग्जाम्पल हांगा सांगता जेन्ना हांगा बायलां कितलीशीं जाण आसा तांकां विचारा जेन्ना सकाळीं कोण 4 उठून रांदना आनी हे जे गार्बेज कलेक्शनाक डोर टू डोर येता हे कितल्यांक येता हे सकाळच्या 7, 8, 9 येता काय ना आनी जेन्ना जेवण जाता दनपारां तेन्ना तो कचरो खंय उडोवपाचो लोकांनी घरान दवरपाची ती घाण हे अर्थ हे अक्कल ह्या गव्हर्मेंटाक ना हे अक्कल ह्या म्युनिसिपालिटीक ना आनी तुमी अशे कायदेशीर तांचेर कारवाई FIR करता तुमी पयलीं जाणून घ्या ताणें कितें केलां तें ताणें येदो व्हडलो क्रायम करूं नाशिल्लो की ताका तुमी FIR केली ताचेर रजिस्टर ताका कितें कितें म्हणलें तांकां एम्बेरस केलें हांव लोकांक सुद्दां सांगूंक सोदता की सोशल मिडिया हे यूज करतना तकली सांबाळून करा तकलेन मातशें विचार करून करा खूब जाणांचे हांवें कमेंट पळयल्या बाबडे ती कशी आसा तांच्या फॅमिलीचेर कितें आकान जाला तांचेर कितें जालां ती बाबडी जाणा आनी तरी आसतना सोशल मिडियार नाका आशिल्ले थंय कमेंट घालता तांचो घरांतलो कोण जाल्लो जाल्यार तांकां कितें जावपाचें अशेंच कमेंट तुमी करपाचें आनी जेन्ना मिडिया थोडी ब्लर करता फेस तेन्ना सुद्दां हांवें कमेंट पळयल्या ब्लर ताजो कित्याक करता काय म्हणून फेस म्हणजे तुमकां लॉ खबर ना तो खबर ना तुमची सेन्सिटिव्हूय ना तुमकां लोकांच्यो वेदना सुद्दां कळना ब्लर करिना जाल्यार मागीर अशें जाता जे त्या बाबड्या सॅम्युअला बरोबर जाला म्हणून ते ब्लर करचें पडटा म्हणून हांगा थोडे आसा ते जाय तशें सोशल मिडियार घालता आनी तांकां कोणाचें कांयच पडिल्लें नासता आज हो बळी गेलो कित्याक लोकांनी हाचेर विचार करपाची गरज आसा आनी हांव मागता सरकारा कडेन हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता की तो व्हडली घोशणा करता ताणें हांगा होम डिपार्टमेंट ताजें आसा एक तर 2 दिसां भितर ताणें हांकां सस्पेंड करून इन्क्वायरी करची नाल्यार चीफ मिनिस्टरान स्वता रेजिग्नेशन दिवचें जमाना म्हणून होम मिनिस्ट्री वता थंय पळयत जाल्यार अंधाधुंद कारबार हे गोंयांत चालू आसा होम मिनिस्टराचो कांयच कंट्रोल होम मिनिस्ट्रीचेर ना आज हे पुलीस येवन जर अशें ती बाबडी फॅमिली आसा ताची आवय टिचर ही दोगी ताची भयणी तांणी पुलीस स्टेशन पळोवंक ना ते नको पुलिसांनी अशें ट्रीट करप न्ही
अंडर ह्युमन रायट सुद्दां दीस इज नॉट रायट. अंडर ह्युमन रायट सुद्दां पुलिसांचेर सुद्दां एक्शन जावंक जाय अशी सिच्युएशन आसा. आनी तरी आसतना हे सरकार, हे मंत्री, हो MLA मूग गिळून ओके आसा, कांयच उलयना तो. ताणें मिटींग आपोवपाचें, हाय लेवल मिटींग, आनी हांकां सस्पेंड करपाचें. आमची एकूच मागणी आसा की इन्व्हेस्टिगेशन जर सारकें जातलें जाल्यार हांकां सस्पेंड करपाचें आनी कोणे कोणे सोशल मिडियार ताजें तोंड ताका व्हायरल केला तांकां सगळ्यांक बूक करपाचें. FIR ऑल्सो. आयज आमी पळयता की सरकार जेन्ना एक पेड माके ना म्हणटा आनी एक आवयक आपल्या भुरग्याक जीव गमोवचो पडटा तर तो भुरगो ना जाता तांकां. आयज आमी पळयलां की आयचो आमचो MLA जर कावन्सिलर, म्हाका दिसता कावन्सिलर सुद्दां तोंड दाखोवपाक येवंक ना, कारण तेची जबाबदारी ती. कळ्ळें? आमी तुका दोशी दिना, पण तुका दोशी आसाय तूं तरी तुवें तोंड दाखोवपाक जाय, फॅमिली कडेन येवपाक जाय. आमचो MLA त्या दिसा दुसऱ्या दिसा रातचो 9:30 गेला, जेन्ना फॅमिली इतली डिस्टर्ब आसा 9:30 गेला. कित्याक हांव कित्याक उलयतां, हांव शेजारी तेंचो आनी हांव तेंच्या फूल फॅमिलीक आमी सगळे जाण गांवकर वळखता की ती कोणाच्याच हितून ना. इनोसंट सारके आपलें काम करून ते आसता. तो भुरगो जाल्यार सारको इतलो की तो आसा थंयसर कांय दिसना, इतलो बरो भुरगो. असल्या भुरग्यान जीव दिवप हें जावं शकना. कित्याक स्टुडंट तेचेर इतलो म्हाका दिसता ह्युमिलेट केला. आनी जशें जितेशान सांगलां की ह्युमन रायट्सा प्रमाणे ह्या पुलीस डिपार्टमेंटाचे जे लोक इनवॉल्ड आहा हितून थोडे म्हाका दिसता पत्रकारूय आसा. हांव पत्रकाराकूय सांगता, कारण बारीकशी गजाल जाली, तुमी इन्व्हेस्टिगेशन करच्या पयलीं जेन्ना तुमी व्हिडिओ व्हायरल करतात तेचो परिणाम तेज्या फॅमिलीचेर तेजेर कितलो जातलो तो पळया. कारण तुमी दाखयता ते खरें कशें म्हणून, तर तो भुरगो खंयच्या फॅमिलीसून येयला हे इन्व्हेस्टिगेशन हेंच्यांनी करपाक जाय आसलें. ते करनासतना तांकां 10 वरां हांगा दवरल्या. खंय 10 वरां दवरल्या. तितून 10 वरांतले 1.5 वरां त्यांनी ताका एकट्याक फॅमिली तेची आसतना, तेची आवय आसतना ताका एकट्याक खंय कॅबिनान आवडला. थंय कॅबिनान कितें केला हो वयच्या पयलीं 2 वरां पयलीं, आनी तेंच्यांनी रिपोर्ट दिला की 2 वरां पयलीं जेन्ना तो तेचो तेणी सुसायड केला, रिपोर्ट येयला की 2 वरां पयलीं तेचेर तकलेचेर मार बसून हें जाला म्हणून. म्हणजे तेका तकलेचेर मार बसून तो हें जावंक ना, पण गुळी घेवन तेणी केला. पण तेका त्या गुळये परस इतलो तेका ह्युमिलेट केलो की तेका जीव दिवचो पडलो घरांत. आनी त्या खातीर हांव मागता कितें ही जो मुवमेंट हो हांगा थांबचो ना. हांव युथा कडेन मागता कितें हो मुवमेंट तुमी डिजिटल वायज, हांव जाणा सगळ्यांक काम आसता, सगळ्यांक कितें आसता, पण आयज आमच्या कडेन मोबायल आसा. बरें काम करपाक आमच्या कडेन एक हत्यार दिला. तें हत्यार तुमी यूज करपाक जाय बऱ्या कामा खातीर. आनी जशे लोक हे कचऱ्या खातीर आनी कित्या खातीर खंयच्या भुरग्यांक जर एक्यूज करता तेची तुमी हिस्ट्री काडूंक जाय. आयज आमकां तो भुरगो कसो आहा आपूण वळखना, पूण आमी फेसबुकाचेर इंस्टाचेर तेचे पळयतात की तो भुरगो कसो आहा, कितें आहा. कळ्ळें? सगळ्यांक आयज म्हायती आसता. तरी आसतना आमी कितें कोणी घातले तेजेर पिक्चर, ताका मारलो कमेंट, ताका हें केलें, ताका फॅमिलीक फेस करचो पडटा, तेज्या फ्रेंडांनी फेस करचो पडटा. आनी हांगा जर फ्रेंडांनी म्हाका दिसता चडशे कांय हें उलोवंक ना. म्हणल्यार पुलिसांनी जें केलां गोंयान आनी म्हापशान इतले मर्डर जाले, इतले लूटमार जाली, जाल्यार तांकां तुमी हांगा हाडून हें करूंक ना. तांकां हें दिल्या. हांगर म्हाका दिसता बर्ड्स केस क्लबान 25 जाण मेळ्ळे. 25 जाण मेळ्ळे. तांकां तुमी कशी VIP ट्रिटमेंट दिल्यात तांकां तुमी कशें हें दवरल्यात. आयज ते हेचेर भायर आहा. 25 जाण मेले आनी एक भुरगो जेणी फक्त पापेलां उडयला काय कितें उडयलां आमकांय खबर ना. कळ्ळें? आनी तो लॉच्या भितून बसना. एक्चुली ताका जर तेणी ते पापेलां कचरो उडयलो, ड्राय कचरो उडयलो जाल्यार ते फायन घालून ताका सोडपाक जाय आसली. तेच्या फॅमिलीची तर इन्व्हेस्टिगेशन करूंक जाय आसलें न्हू. बाबा खंयच्या फॅमिलीसून येयला, खंयच शिकता, हें करनासतना ताका खंय उलट सुलट सांगला. दुसऱ्या दिसा अशें आयकूंक येला की ताका सांगला की दुसऱ्या दिसा तुका हांगा येवचो पडटलो, तुजेर केस घालची पडटली, तुका कोर्टान वयचो पडटलो, तुज्या फॅमिलीक आमी कोर्टान वतले, अशें खुबशे उलयल्ले आसा. तेंच्यांनी आमकां फॅमिलीक सांगलां ते हे पुलीस अशें इन्व्हेस्टिगेशन करता काय कितें. तुमी ह्या सरकाराचेर काय तुमकां हें शिकयलां कितें आमच्या देशांतल्या नागरिकाचेर अशें फेस करपाक जाय. सो हांव मागता की सगळ्यांनी सपोर्ट करा, हे मुवमेंट अशें चालू दवरपाक जाय. आनी अशें जेन्ना तुमी भायर सरतले तेन्ना म्हाका दिसता आयज आमचो तो भाव येवचो ना, पण तेच्या आत्म्याक शांती लागो
आणि फुडें अशें घडचें न्हू हेची आमी सगळ्यांनी दखल घेवपाक आयज जी एक गजाल घडल्या वायट घडल्या आमकांय मनाक लागल्या आमी कळटा गार्बेज इशू जे आतां आमच्या म्हापसा मार्केटान हांव पळयता लोक गार्बेज हाडून अशें उडयतात कोणाक विचारलें जाल्यार मागीर ते मतदाबाची जाता पूण आयज हे एक गार्बेजची बॅग उडयलें म्हणून ते खंय सेन्सिटीव भुरगां बोलतना खबर काडली पॉलिसीन सुद्दां सगळ्या बरोबर एकदम मिसळून आसना पूण जें कितें घडलें तें तेच्या मनात In a short words, I don't stand for just these people, for Samuel, for this family who are crying in our midst, not for their family, not only for this city, Mapsa, but we stand for the entire state, for every youth here. First of all, I want to thank you all also for gathering here. सगळ्यांक तुम्ही देव बरें करून तुमकां येयल्या म्हणून एका दिसान जावपाचें ना आहलें. I don't think so हे एका दिसान जातलें म्हणटा येतो तें ना. आमी हे फुडें करूंक जाय. एका दिसान जावपाचें. वी रिक्वायर एवरीवन सपोर्ट फॉर दीस पीपल. आयज तर हें हाणें भावन म्हणलें आयज तर हें जालें फाल्यां आनी कोणाक कितें जातलें. Police station is a happy place for criminals, not for people who are good. Let me tell you, they can criminalize you for anything, for any purpose they can criminalize you. If they have done it for this child, they can do it for anybody else. सामकें न्ही तुमचें कितें आहा आमी उलोवचें सेन तांचें उलोवचें or ना. We need to take this forward. If we do not take, might will be right. Remember, might will be right. Who's powerful will be always right. Voice will not be right. So unless we raise our voice, as of today, we raise a voice today, tomorrow, we will get justice. But for today is for the people, by the people. Ami tor ekta insan kele, we can take this forward. We'll put our all issues up forward, up to you all. We will ask you all, we'll ask the press, even for future, what he said also is right. Do not investigate, or not what part also to investigate properly what has happened. This has happened now, it can happen again. So let us go get together and do lots work together for tomorrow, not only for today. Are you with me? Yes. सर What is your एक final मिनिट demand? जे डिमांड सांगा पहिलं. Our demand has been given Dila for first we want to know investigate. या सर एक प्रश्न जे कितें घडलां पळय ते खरेंच वायट गजाल घडल्या होय. आनी जे कितें घडलां तेजेर खूब अशे प्रश्न निर्माण जाल्ले आसा. पयलो म्हणजे गार्बेजीचो विशय येयलो, Yes. कोणें व्हिडिओ शूट केला तेचेर विशय येयलो, तेच्या उपरांत कंप्लेनी जाल्यो, होय. कंप्लेनीच्या उपरांत पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट येयलो. होय. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट कितें येयला तो सुद्दां कळलो आमकां. पूण लोकांच्या मनान व आमच्या मनान एक प्रश्न सद्या अजूनय आसा, तो म्हणजे त्या भुरग्या कडेन गन येयला, ते कसले गन आनी खंयसून तेजे कडेन हे भुरग्या कडेन गन येयले. That will come in investigation. But why it happened? Why he transpired to do this? That is the one main thing. Why? Who put in element of suicide is also there. How did he reach that place? Right. You should be having little discretion. The police should have discretion. Maybe they know the law. They know the law too much. They have the reason. Secondly, the postmortem also were done. You just said postmortem. On what basis is done? Who was there present? Who was there present there? Let me tell you, who was there present there? There should be certain category of this thing, no? There's not nothing. We want total investigation. गनाचो क्वेश्चन गन घरा कशें येयलें? सद्या उरलेलो आसा. गनाचो क्वेश्चन गनाचे प्रश्न प्रश्न आहा न्हू अंडर इन्व्हेस्टिगेशन फॅमिली इज रेडी टू कॉपरेट विथ Cooperate. पूण कितें कळना ना काय कळूंक ना अजून की फॅमिलीक तरी कळना की ते गन घरान कशें येयले मेजर व रिझन त्या भुरग्या कडेन कशें येयले. तुम्ही कसं क्वेश्चन करता न्हू तशेंच फॅमिली इज रेडी टू कॉर्डिनेट विथ दॅम एंड टू टेल एवरीथिंग कळ्ळें न्हू कितें आहा जाल्यार आनी तेंच्यांनी ऑलरेडी सांगलां कशें मेन कितें आहा डोंट डायवर्ट द टॉपिक Don't divert topic. डायवर्ट करना टॉपिक आन्सर क्वेश्चन ना, बा, comment येता म्हणून म्हणटा. डायवर्ट टॉपिक I'll answer करना your पूण question now. सगळे प्रश्न अजून निर्माण जाल्या. तुम्ही सगळे चालू क्वेश्चन येयल्या हय. आनी हांवें म्हटलं न्हू गार्बेजीचो टॉपिक येयलो, हय. ते भुरग्यान व्हिडिओ Main. शूट केलो. सर आयकून घ्या न्हू, गार्बेजीचो टॉपिक येयलो, कोणें व्हिडिओ शूट केला थंय मेरेन येयले, पुलिसां मेरेन येयले, पोस्टमॉर्टमा मेरेन येयले, कंपनी मेरेन येयले, कंपनीचें कितें बरयलां ते पासून येयले, ट्रान्सफर ऑफ SP आनी SDP थंय मेरेन जाले. पूण एक क्वेश्चन अजूनय आसा की गन त्या भुरग्या कडेन खंयसून येयले, कोणें ताका दिले आनी कितें घरान कशें पावले. In that case, we want total and independent investigation right from top to bottom. Each and every person should be put in the investigation. Correct? हांवें उदळ उलयतना
हांवें उदळ उलयतना एक हांगा क्लियर केल्लें कळ्ळें की इन्व्हेस्टिगेशन जावचें खरें इन्व्हेस्टिगेशन जावचें We all are पूण ready. ताज्या पयलीं अनबायस जर जावंक जाय जाल्यार ते जे कोण आसा आयओ इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर कोण आसा आनी बाकीचे जे कोण इन्वॉल्ड आसा तांकां पयलीं सस्पेंड करा आनी मागीर इन्व्हेस्टिगेशन Suspend him. He has to resign. नाल्यार तो He has to resign. नाल्यार तो So how did it come to this? हे मेन जस्टीस आहा पळय ते मेळचे ना गन खंयच्यान Yeah, let's go on talking about the gun. गना परस म्हाका दिसता पयलीं जे पुलीस इन्वॉल्ड आसले जेनी एफआयआर बरयल्या तेका पयलीं सस्पेंड करपाक जाय टर्मिनेट करपाक जाय मागीरच कळटलें सगळें सो जे सद्या इवन फॉरेन्सीक टीम आयली पळय ती बेश्टी सोयरे कशे भितून येवन गेल्यात रातचे तो रिपोर्ट तांकां सुद्दां And खबर what is the interrogation? Interrogation किती कितले वखत घेतले interrogation? Why such a long interrogation for one bag of garbage? Why such a long investigation? Why interrogate him? What did he do? What did they find that they interrogated him for so long? Imagine the trauma, and people are online abusing this boy. Do you know how much it is? I have put online and what they are abusing. If I'm feeling so bad, what about that boy? If I'm feeling bad about what these big anonymous creatures are saying, hiding behind their computers, what about this young boy, vulnerable boy? You're talking about how he killed himself. He found something and he killed himself. But what about the police? Where is the response to that? Fact is, why did he do that? Who was involved? That we want to know. We want thorough independent investigation right from the start to the finish. आता वयतले भितर सर ना ना आतां ती केस आहा पळय ती क्रायमाक गेल्या कळ्ळें एसपी कडेन गेल्या एसपी कडेन गेल्या आमचे डिमांड आहा आनी आमचे काल जे थोडे आमचे काँग्रेसचे बी लिडर येयले तेंच्यांनी सांगलां की क्रायम ब्रांचाक वयपाचें जॉन्सनचो आमदार आहा तेणी सांगलां एडवोकेटांनी सांगलां आनी हेची फुडें केस आहा पळय ही केस आसा ती ऑलरेडी आमी DGP कडेन बी आमी मेमोरंडम दितले कळ्ळें आमी जेन्ना पर्यंत जस्टीस मेळना सॅम्युएलाक तेन्ना आमी उगी रावचे ना आनी आनी एक पॉयंट सांगूं सोदता हांव सगळ्यांनी स्पिकरांनी बरे तरेन सांगलें की एका वरान आमचे थोडे यूथ मेळोन हे सगळे अरेंजमेंट केला आनी खास करून जेन्ना ही गजाल थोड्या लोकांक कळ्ळी कळ्ळें न्हू कित्याक मूळ कारण कितें गार्बेज कलेक्शन जावंक ना आनी म्युनिसिपालिटी हॅज फेल्ड मिझरेबली टू कलेक्ट द गार्बेज कळ्ळें न्हू कित्याक गार्बेज कलेक्शन दिसान एकदां जाता खंयचो वेट गार्बेज कलेक्ट करता थोडे वॉर्डान ड्राय गार्बेज 8 दिसान एकदां करता Who has put that man there to investigate, to make a reel, and on whose behest did the police take cognizance and come and respond to him? That is also what we want to know. Why is the police not telling us who is this boy? Did he stand there waiting for someone to come, for some vulnerable young boy to come, and then he started taking the video and he said, "I'm sorry." Did that make him a victim to start beating? If any other gunda people are throwing so much of garbage everywhere. If you tell them anything, they say chal foot. So they caught him because he was a decent boy. तशें पळोवंक गेले जाल्यार इन दॅट लॉजीक कशें मॅडमीन म्हटलां कितलेशे डेली स्कूटर चोरी जाता क्रायम जाता तेजे वर एक दिसान एफआयआर केन्नाच जायना आनी हे तुमी पळयलें जाल्यार एका दिसान एफआयआर जाता आनी ज्या लॉजिकान एफआयआर जाला त्या लॉजिकान कावन्सिलराचेर एफआयआर जावंक जाय की ते फेल एज अ ड्युटी तेणी फेल केला चेअरपर्सनाचेर एफआयआर जावंक जाय हांगा तो स्वताचो आमदार आतां ताजेर एफआयआर जावंक जाय आनी आमदार आनी कावन्सिलर जेन्ना कॉल दिल्लो आमच्या युथांक ही शूड हॅव जॉयन्ड supporting this family, but he have not joined. Neither MLA have joined, neither the councillor have joined, neither his representative have joined. आणि अशें ऐकलां आमी थ्रू सम सोर्सीस की तांच्यांनी अशें केलें सांगून धाडलें की आयचो प्रोटेस्ट जावंक जायना म्हणून कळ्ळें न्हू अशें तेंच्या मनशा कडेन अशें सांगलें की आयचो प्रोटेस्ट जावंक जायना तुमी कंप्लेन करूं नाका तुमी फाटल्यान घेयात कंप्लेन हय आमी कळ्ळा प्लांट केला एक एजंटाक प्लांट केला कळ्ळें न्हू सो हांगाचें एडमिनिस्ट्रेशन म्हापशा सोडून म्हापशा खातीर न्हू स्वताक वाचोवपा खातीर काम करता सो हांगा सेल्फ फर्स्ट म्हापसा लास्ट अशें जालेलें आहा कळ्ळें न्हू सो MMC आनी एडमिनिस्ट्रेशन शूड वर्किंग फॉर म्हापसा फर्स्ट टू पूट म्हापसा फर्स्ट पूण हांगा डिफरंटूच दिसता सो हांगा आमच्या युथान जे ऑर्गनायज केला हे आमचे युथ जे म्हापशाचे दीस इज अपॉलिटिकल खंयचेच सगळे युथ वांगडा जमून हांगा ऑर्गनायज केला आनी आमी युथ जे म्हापशाचे उगी रावचे ना कळ्ळें सरान म्हटल्यार SP कडेन केस पावला वील बी ऑल्सो मिटींग taking all the family members and youth of Mapsa to DGP and to IGP to make sure की concerned PSI असलो आणि PI असलो ताजेर काउंटर FIR जावंक जाय आणि ताका टर्मिनेट करूंक जाय सस्पेंड सुद्दां न्हू टर्मिनेट करूंक जाय सारकें
कितें कळलो जेणे व्हिडिओ काडला ताका आपयलेलो बीन कितें एक्शन तेचेर ताचेर खंय आमकां कांयच खबर ना फॅमिलीक सुद्दां Why कांय they सांगना protecting him? हा? Why they protecting him? तेच म्हणटा ताका हाडलो काय हाडूंक ना कांयच सांगूंक ना हाडलो जाल्यार खंय आहा तो कळ्ळें न्हू की ताणें व्हिडिओ काडलो कळ्ळें न्हू आनी ते व्हिडिओन खुबशे पत्रकारांनी विदावट कवरींग द फेस हे घातलो ते चूक जाली सो तो भुरगो डिप्रेशनान गेलो ते इनोसंट भुरगो तो कॉलेजीचो भुरगो तो ही जी घटना जाला हेजे मुखार जावंक जायना नॉट इन म्हापसा की गोंयभर जावंक जायना म्हणून आमचे यूथ वांगडा आयला आनी आमी वांगडा रावतले जेन्ना पळय हेका जस्टीस मेळना तेन्ना पळय दीस क्वेश्चन इज नॉट अबाउट वन सेम्युअल दीस क्वेश्चन अबाउट यूथ एंड हाव पुलीस कॅन ओवरऑल एवरीथींग एंड कॅन टॉर्चर अ यंग बॉय कळ्ळें न्हू आतां ताजे वांगडा कोण नासलो ताजे फाटीं कोण नासलो आतां कोण व्हडलो बापायचो चेडो नासलो आनी वायट दिसता ते भुरग्याक बापूय सुद्दां ना आमच्यान अशें आयकलां कळ्ळें न्हू त्या भुरग्याक बापूय सुद्दां ना कळ्ळें न्हू हे आसतना सुद्दां तो भुरगो कोणाची बॅकींग आसना जाल्यार अशें ते एडवांटेज घेतले पुलीस सो आमकां दिसता पुलिसान PSI आनी PIन सगळे मेळून सगळे एडवांटेज घेतला भुरगो आहा एका मातशें चोतोया म्हणून त्या निमतान भुरग्याचो जीव गेलोलो आहा सो हेजी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ते PI आनी PSIन घेवंक जाय आनी CMन खास करून होम मिनिस्टर म्हणून तांणी इंटरफियर करून हांकां टर्मिनेट करूंक जाय कळ्ळें न्हू ही चूक डेलिबरेटली चूक केला हेंच्यांनी कळ्ळें न्हू की बेश्टो वाज हाडपा खातीर भुरग्यांक आनी कांय ना अशें हांव युथा कडेन अशें अपील करता आनी बाकीच्यांक अपील करता की अशी जेन्ना तुमकां आपयता टॉर्चर करता तेन्ना यू हॅव टू रीच टू द आमचे कडेन या तुमचे कोण क्लोज आहा तेच्या कडेन या फोन मारा हांव तेंच्या फॅमिलीक तेच्या आवयक बरें वळखा तेणी म्हटलें की ते इतली डिप्रेशन जालें की तेंच्यांनी फोन सुद्दां कोणाक मारूंक ना बट तुमी फोन मारा तुमचे क्लोज आसलेले आनी आमी तुमकां अपील करता की आमकां तुमी फोन मारा आमी त्या जाग्यार खंयच्या राती आमी हे अशे खुबशे हेच्या पयलीं घडलेले आहा आनी आमी हांगा येवन सॉल्व केल्लेले आहा सो तुमी आमी अपील करता की अशी जेन्ना घटना घडटा तेन्ना तुमी आमकां फोन करा तुमच्या क्लोजांक फोन करा आनी आमी तुमकां तुमच्या हेल्पाक येतले Why is the police not coming to address the people? What exactly happened? What is No, we are not doing on that part. but they are allowed to pick us up at any time. Yeah, Anytime they that's can wrong. pick us up. Only the fine of MMC was 500 rupees. So why did he not Just take for the 500 fine? rupees, we lost a boy. So why did he not take the fine? Okay, come on. Fine कित्याक घेवंक ना? थंय चर्च आहा पळय थंय वाती लावया We will go towards the church. No, yeah, no, Oh, yeah, church. I do not know. Sir, media, thank you very much. Like a tiger. Just silent, huh? Silent. Rajat. Oh, thank you. Before you leave, 1 minute. क्राईम ब्रांच आम्ही डिमांड केला रे क्राईम ब्रांच पूण आपण ॲडवोकेट कालुसान डिमांड केला क्रायमान घेवचे कित्याक SP पासून कितें SP इनवॉल्व आहा SP प्रोटेक्ट SP प्रोटेक्ट सॉरी शर्ट अरे एक मिनिट हां येस मॅडम And these cops and all, they have like harassed us, okay? And we want
can't do it. He is not there anymore, and he's not going to come back. We want justice for my brother, and all these cops, whoever who's dealt with this case, we want them to be sued. Because even the forensic reports and all today we had come, they are supposed to give it to us. We had to come here to the police station and take it, and then they made us wait. And they didn't give us, and they didn't want to give us the post-mortem report. We wanted to do the burial and all. They didn't want to give us the post-mortem report. They were like, no, wait. Yesterday we had gone to do the post-mortem report, until today they didn't give us yesterday whole day, and then today like we went, and then they made us wait there, and they were simply calling us just to talk and just to bluff us, fool us, or what, manipulate it or change it or do a second report or what, I don't know what they were trying to do, because we didn't know anything. We came to know in the post-mortem report that he got injured on the eye, and we didn't know anything about it. And my brother, he didn't even tell us anything what happened when they took him inside. He didn't speak a word, because the cops and all, they told us, you stay out, you cannot come in. So we stayed out and he went in. So we don't know anything about what happened inside. We don't know anything, and he also didn't say a word. And the FIR post came on Instagram. He saw that when the FIR was supposed to come the next day, and they called him a day before. And then I think they must have done something to him when he was inside. That's why he was afraid of going the next day. He must have, and for three days continuously they said that you have to come. So he was like, I think he was afraid or traumatized, or I don't know, he couldn't take it and all. And plus social media also, they showed his face, and he didn't want anyone to know that we came to the police station. And then that FIR post came on Instagram, and then he came to know, everyone knows. And also he was humiliated inside the police station, and I don't know, he couldn't take it anymore. And everyone was like, his number was going viral, his number plate and everything was going viral. Please, the higher authorities, please take care of this matter. Please give justice to my brother, because this can happen to anyone. And he's such a sweet person. He doesn't even say anything bad to anyone. And this, what has happened, is like a big thing. It's like a big thing that happened to him, and we can't do anything. But Madam, it was mentioned in the postmortem report that there was internal injuries for him. That we don't know anything what happened. We don't know anything what happened. Internal injury, the cops only must have done something to him, no? Because the day before he was there only in the police station. What can we do? He was sleeping. He got up at 2 o'clock. He was playing PUBG on his phone, and then my mom and my sister, they came back from the police station, and they were like, come Samuel, they are calling you, I think because of the garbage thing that happened yesterday, please come. He just kept his phone, because we thought we'll just give the fine and we'll come back. He kept his phone there, and they three of them went. Okay, and then over here he was kept for so long over here, and so we don't know anything. What police told you regarding the gun? It was a gun, or it was something else? What is that? Regarding the gun, what was that? The cops didn't tell us anything. Nothing. They didn't tell us anything about it. We don't know. Also, we don't know anything about the gun. We don't know absolutely anything. डेड बॉडी घेतात तुम्ही पहिल्या तुम्ही आता जसं मेन्शन केलं की जो मेरेन तुमका जस्टिस मेळना, जो कोण व्हिडिओ काढला तो अरेस्ट जायना, तो मेरेन तुम्ही बॉडी कस्टडीन घेवची ना म्हटलेले. सो रिगार्डिंग we want this thing to end soon. We want this thing to close down soon as possible. That justice, that this cops and all are all suspended, and all this social media and all, everywhere where his face and all is all seen. We want them all to go down, because of that only all that. And that boy especially, who has begun all these things. That boy, because of him only, he apologized over there. He said sorry, and still that boy aggravated the whole situation. And because of this boy, everything started, and everything ended because of the police station. And everything in between was because of social media. तुम्ही डेड बॉडी घेतात? डेड बॉडी I'll talk to my lawyer regarding that, about the dead body. He will advise us.
आमी सगळे थंय चर्ची कडेन कॅन्डल लावन मागीर डिस्कस यार्ड ते कद्या खबर ना म्हणटा दिसोनी निके बाय याडेन पळय सगळें दिसोनी म्हाका आमचे हेका पळय जुमा सर फाटी 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 मैडम मैडम पचास ना साहब माती खायला मेळटा तुका डब्यान घालूंक